येसू दोरयाचेर चलता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवो 14 वोळ 22 ते 33. आनी रोखडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातूच पर्यान तो थंय एकलोच आसलो. होड्डे भायर दोर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. फांत्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे चडशें आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवूं नाका. पेद्रून परतीपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चडून तुजे चडशीं हांव येसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवन जेजू चडशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, होलक्या भावार्ड्याच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी ते होड्यार चडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसलें ताणें तांचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.